पंच मेंबर तिने कंप्लेंट केली की तिच्या वाड्यान इलिगल कन्स्ट्रक्शन करता हे करता आणि वो सारखं कितें करता जेन्ना एवरी टायम जेन्ना आमी पंचायतीन वयता दारान उबा रावप असो छाती वर करून रावता आणि इंटिमिडेट करता आमचो आणि आमी कितें करता काय म्हणून हे करता आमचे अविनाश शिरोडकर तेजे कडेन ते वाद जाल्ले म्हाजे कडेन तेजे वाद जाल्ले इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसल्यार आमी कंप्लेंट्स करताले आमी सेक्रेटरी कॅबिनान गेले तो ताका मारून गेले तेगे म्हाका मारपाक गेले आनी ती म्हाका सीसीटीव्ही फुटेज पंचायतीन आमकां दिवंक ना पुलिसांनी काय दिवंक ना ती तेगे एफआयआर जाला तेगे तेचे फुडें कितें जालें तें आमकां खबर ना तुमी मातशें तें पळया ना पळय कितें आतां एनएसए लागलेलो आहा आनी तेचो ट्रॅक रेकॉर्ड तसोच आहा तेचेर एक्शन जावपाकूच जाय आमी वोगी रावपाचें ना तो आतां तो सांगता आपलो एड्रेस दिता आपल्या घरा येवन दाखया म्हणटा आनी कितें म्हणटा फाल्यां जर आमी गेले आनी लॉ एंड ऑर्डर जाल्यार तेका आमी रिस्पॉन्सिबल नासतले कित्याक आमचे पेशंट्स काबार जाता हो एक भायल्यान येवन ओपन जाता सरनेम चेंज करता आमकां दादागिरी करता गोंयकारांक गाळयो मारता कसले कसले बुरश्यो गाळयो मारता हेंका टॉयलेट जावपाक जाय आनी तो एसपी थंय रावंड मारता रावंड मारून फायदो कितें हेंका उपराक तुमी रावंडूय मारता पळय आनी जे सगळे साहेब सगळे बरयला कितें वर्ड टू वर्ड बरयला आनी प्रेसिडेंटाक अशें म्हणून आमच्या मेंबरांक म्हणून अशें पिशें आनी सगळे तुका खबर आहा गवळे पाट सगळे ट्रायबल लोक शिमलाची सिच्युएशन तुका खबर कशी आहा मागीर शिरेन सगळे ट्रायबल लोक मदीं इंदिरानगर येता ते रावता सगळे मागीर आमी गांवांत किल्लावाडान रावतात ते आमी सगळे ट्रायबल लोक आमी येता वयता आमकां ट्राय आमी सगळे गाडी बायकीन वयता हांव तुमी बायकीन वयता हांव वयर हिंगा रावता सुभद्रा पार्टी फाटल्यान ते क्वारी आहा पळय थंयसर रावता तो कसलो सेन्सिटीव एरिया खबर आहा लोक थंय सगळे हे रावता सो केन्नाय कितें केलें आनी तो पोलिशन आसा इंडायरेक्टली तेणी तो नाव घेवंक ना म्हाजें मात आमकांच तो ट्रॅक आमकांच तो सांगला तेणी कित्याक सांग 350 400 सुमार कमेंट्स आहा तितले गोंयकार आहा तितल्याकूय तेणी धमकी दिला उपरली अशें केन्नाच जावंक ना फर्स्ट टायम आनी असल्यो गायो आनी आमची पार्टी प्रेसिडेंटाक एक गोंयची थर्ड व्हडली सगळ्यांत व्हडली रिजनल पार्टी आनी थर्ड लार्जस्ट पार्टी ते प्रेसिडेंटाक तूं अशें म्हणटा आमी उबी रावची ना हे फावटी इमिडिएटली आयच्या इलेक्शन जावपाक जाय फाल्यां जर कितें जाय आमी रिस्पॉन्सिबल नासतले आमी गोंय पेटयतले हां डायरेक्ट सांगता आमी पांचशाच काडूं ना ह्या गाडयांक कडेन आमी वोगी रावपाचें ना नाव चेंज करता हांगा घाटयेन आमकां शिकयता गोंयकारांक गाळयो मारता आवय आनी घर दाखयता आमकांय कळटा कितें करपाक जाय तें आमी आतां खूब पळय सायबा आमी खूब टायम तेका पांचशाच काडून आहा तुमी तो खाता एसपी रावंड मारता तेजे घरा रावंड मारून उखल म्हणून हांव तेका खंय तो जब्बार म्हणून पंचायतीन कितें चोडवान इच्छा कितें इच्छा तें कळपाक जाय सगळ्यांक आमी कसले स्वाद येता कळपाक जाय आता उखलपाक जावं इतलो ट्रॅक आनी ते बुरश्यो तुमी गाडी येता तेज्यो कसल्यो कसल्यो गाडी दिल्या आयज आमी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार येयल्ले येवपाचें एकूच कारण म्हटल्यार ह्या दिसांनी तुमी पळयला एकटो सोरोप लांबणी सोरोप भायर सरता पयलीं कोण मेटी येयलो मागीर कोण तो आनी कोण तो म्हापसाचो कोण तरी येयलो आनी 2 दीस पयलीं आमी पळयलें की चिंबलाचो इंदिरानगरचो पंच मेंबर शंकर नायक हो नायक न्हू हेणी आपलें नांव चेंज करून हो लांबणी हो धाकटे झोपड्यान रावतालो तो आतां पंच मेंबर जाला हेणी एक व्हिडिओ काडलो 6 तारीख आनी तेणी सांगलें की आमकां लांबणी म्हणनाका लांबणी बरी जाय हे आमी गोंयकार आमकां म्हणनाका म्हण तेणी व्हिडिओ काडलो आनी तेगेर सुमार 350-400 लोकांनी कमेंट्स केले आनी ते कमेंट्स ताका इतले काळजाक लागले की तेणी 2 दिसांनी परत आनी एक व्हिडिओ काडलो 8 तारीख आनी 8 तारीख व्हिडिओ तेणी डायरेक्टली सांगले 8 तारीख तेणी डायरेक्टली व्हिडिओन सांगले की तुमी गेले हितून तुमी हे असल्यो तेणी गाळयो सांगले जे कोणी कमेंट्स मारला 300-350 जे गोंयकार आहा लोक आसा तांकां तेणी थ्रेट दिल्ली की वाटेर जर तुमी म्हाका मेळत जाल्यार तुमकां हांव सोडची ना अशी ओपन थ्रेट दिली तितून बायलां आसा तितून भुरगे आसा तितून यूथ आसा तितून सगळे आसा आनी मागीर सांगून तेणी कितें म्हटलें की हे सगळे करता कोण हे सगळे करता रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आनी पार्टीचो जो प्रेसिडेंट आहा मनोज परब करता इन्स्टिगेट करता वायलंट करता म्हणून असो तेंच्यानी आरोप घातलो आमकां परत मागीर तेणी सांगलें की तुमकां कशेंच आपूण सोडची ना म्हणून हो शंकर नायक जो आसा हेजो बॅकग्रावंड तुमकां सांगता हो जिखोन येयला त्या दिसांनी हेजो मोद आसा पंचायतीचे भायर रावता छाती फुलोवन असो रावता दारान आपली पंचायत म्हणटा आपल्या बापाची पंचायत म्हणटा आमचो अविनाश शिरवयकर भुरगो गेलो ताका ती आर्ग्युमेंट पयली जाल्यार तूं पंचायतीन कित्याक येता असो कित्याक उलयता काय म्हणपाक लागलो तेन्ना हांव गेलो पंचायतीन तेचें इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जाता म्हणून कंप्लेन करपाक तेची नोटीसी व्हरपाक म्हाका म्हणपाक लागलो तुका जितो मारता म्हणपाक लागलो गावड्याच्या नांवान मागीर तेणी उतर घेतले आनी मागीर म्हणपाक लागलो तलवारी भायर काडले दांडे भायर काडले आनी हॉकी स्टीक भायर काडली गाडयेचेर
तो व्हिडिओ आम्ही मागलेलो मला सेक्रेटरीन आमकां तो दिवंक ना तेन्ना ते थंयसर मागीर तेगेर कंप्लेंट जावन तेगेर DGPक मेळोन तेजेर FIR जाल्ली आनी ती केस चालूच आहा अजून. हे जातकीर तो ग्रामसभेन बसता फाटल्यान चश्मा घालून आनी दोळे मोठ्यांनी हय पळयता आमकां इन्स्टिगेट करता. आमचे चडशे चिमणाचे जे लोक आहा जे गांवांत रावता जे गवडेपाटान रावता ते शिरेंत रावता ते ST लोक आसा गांवा खातीर इलिगल कन्स्ट्रक्शन युनिटी मॉल प्रशासन स्तंभ अडवल पार्काचे प्रोजेक्ट असले इश्यू घेता तेन्ना तो सरपंचाची सायड घेवन सरपंचाच्या फाटल्यान रावन उबो रावता. हे पंचायत जी आसा ही पंचायत चिमला पंचायती बॅक बाय BJP आनी वोवूय जो शंकर नायक आहा ते पॅनलाक सपोर्ट करता आनी वोवूय BJPचे मेंबर. तेणे अश्यो बुरश्यो गाडयो त्या व्हिडिओन मारलेले आसा जे आमी केन्नाच आयकोंक नासल्यो आनी ओपन आनी तो म्हणटा आपले तुमी कमेंट्स कित्याक मारता आनी तुवें व्हिडिओ घातला सोशल मिडियाचेर पब्लीक प्लॅटफॉर्म तुवें तो व्हिडिओ तुज्या कोण फ्रेंडाक धाडपाचो आसलो WhatsAppar ओन्ली वन्स करून तसो धाडपाचो आसलो नाजाल्यार कोण चेडवां तूं इकता पळय पान तिंका धाडपाचो आसलो व्हिडिओ तुवें पब्लीक येता पब्लीक कमेंट मारतलेच तुका जर ते हँडल जायना डिलीट कर. तूं अश्यो गायो दिनाका आनी आमच्या पार्टीक तुवें इनवॉल्व केला म्हणून आमी आयज ह्या पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट केल्ली आसा. एकेर सांगला तुमकां खबर आसा 2 दीस पयलीं जो गुप्ता आसा SP नॉर्थ आहा तो इंद्रनगर भोंवला रातचो भोंवला ताका हांव सांगूंक सोदता आनी हे PIकूय सांगूंक सोदता बाबा दिसाचे भोंव तो इंद्रनगर हितून दिसाचे भोंव NSA लागला दिसाचे भोंव कोण रस्त्यार कितले लोक पिता ते तुका कळटले कित्याक आमी सगळे जे यूथ आहा आमी सगळे जे विलेजर आहा जे गांवा खातीर वावरता ते एकटे भोंवता दिसाचे एकटे भोंवता रातचे बगचे भोंवता बायकीन भोंवता. सो आमकां हेचेसून थ्रेट आहा अशी थ्रेट आमकां 2023 आसली. विलेजरान सगळी कंप्लेंट्स केल्ली आमच्या पंच मेंबरान कंप्लेंट्स केल्ली पंचायतीन कंप्लेंट केल्ली DGPक कंप्लेंट केली मागीर तेचेर FIR जाल्ली. सो ही नोंद घेवन आमी आयज आमकां कोण तो इन्चार्ज दुसरो मेळ्ळो PSI नासलो ताका सांगला की बेगीचे बेगीन हेजेर एक्शन जावपाक जाय. पेन ड्रायव्ह ताका व्हिडिओ दिल्ले आसा अजाबाची गोश्ट तो व्हिडिओ तेणे 8 तारखेचो डिलीट केला. आता तो व्हिडिओ 8 तारखेचो त्यांनी डिलीट केला. मग आम्ही डाउनलोड करून तो साहेबाक दिल्लो आहा तितून कळटा तो भिलेलो आसा. मग तो काय समजपा ही सुरवात ही आता सुरवात आसा. एकटो उठता जशें की भाऊन आमचे सांगलेले हे सगळे लामाणी कोण आहा हे माऊंड हे सगळे माऊंड हांकां व्हडलो जावप सोरोप जावंक दिवंक जायना आनी तेज्याच पयलीं हांकां पांया पुना चिड्डूंक जाय. आनी ताका हेवूय सांगता की तूं म्हणटा बाबा आमी इलेक्शन आमचो मनोज पळय इलेक्शनाक रावंक जाय तूं पंचायत इलेक्शन झगड ताका सांगूंक सोदता आमचे भुरगे इलेक्शनाक रावतले आमचे भुरगे इलेक्शन झगडटले आमचो आरसीसी सरकार आमी करतले आनी मागीर ह्या घाटयांक हे लावणी गोंयच्या भायर धांवडयतले तुका हे सांगूंक सोदता. आनी जेन्ना सांगता की आमच्या अविनाशाक तूं सांगता टार्गेट करता म्हाका टार्गेट करता बाकीच्यांक टार्गेट करता मारपाक तुवें तलवारी काडलेले आमी सगळे मरपाक जाय आसले आमकां जर मरपाक जाय आसले तर आमी आईच्या पोटानूच मरतले आसले. आमी एक क्रांती करूंक येयला गोंय वाचोवंक येयला आनी ताकाच लागून ही अब्युजीव लँग्वेज हे थ्रेट जे दिला आमच्या पार्टीक दिला आमच्या मेंबरांक दिला आमच्या प्रेसिडेंटांक दिला आनी एज अ गोवन लाज पर्टिक्युलर इन गोवन सगळ्यांक गोंयकारांक दिला ती नोंद पुलिसांनी घेवची. पुलिसांनी एश्युरन्स दिला की ताका बेगीच्या बेगीन आयच्या आयज ताका उखलतले म्हणून कित्याक NSA लागलेले आनी तो तेजे बॅकग्रावंडूय तशें आहा. सो आमकां आशा आसा ते करतले म्हणून आनी नाल्यार आमी तेजेर फुडले आमची कारवाई करतले. हांव मागता मनोजा कडेन फुडले तेणी प्रेस ब्रीफ करची. हो जो शंकर नायक जो आसा हो मायग्रंट गोंयान येवन हांगा आमचे सरनेम घेतला आनी आयज पंच जालो सादे झोपडेन रावपी आयज इल्लीगल व्हडले 2-3 माळ्याचे घर बांदता इल्लीगल आनी इल्लीगल धंदे करता. आयज हो एका सपोर्ट कोण करता BJPची पंचायत BJP पार्टी आनी त्या BJPच्या पार्टीच्या लिडरा वांगडा हो थंय सामको स्टेजीचेर आसता. हो जो घाटयांचो सरकार आमी म्हणटा पळय घाटयांची पंचायतूय जाल्लेली आसा आनी हो जो आयज व्हिडिओ काडून गोंयकारांक इन्स्टिगेट करता आमच्या पार्टीक इन्स्टिगेट करता म्हाका उतरां दिता कितें कितें गोंयकारांक गाळयो मारता आवय वयल्यान आनी कसले कसले लायव्ह व्हिडिओचेर गाळयो मारता आनी धमकी दिता की म्हाज्या एड्रेसाचेर तुमी येया आनी आपणाक घेवन दाखया. आमी जेन्ना येतले पळय तेन्ना तुका नाका जातले तुका तुज्या गांवांक पळचो पडटलो. आमी अजून कंट्रोलान आसा आनी ह्या सरकाराकूय सांगपाक सोदता तुमी आयज NSA लायिल्ली आसा आनी हो डायरेक्ट इन्स्टिगेट करता म्हणजे हेचे असले फाटल्यान अशे गुंड असले कितले आसतले जे आयज थंय क्रायम करता आनी क्रिमिनल एक्टिविटीन आसतले आनी तेंच्या कुस्ताचेर हो धमक्यो दिता. हेका आयज उखलपाची गरज आसा आनी हेका उखलपाक जाय. फाल्यां गोंयकार जर एकठांय जाले आनी जातलेच हें लक्षांत दवरा गोंयकार एकठांय जातले पळय आनी जेन्ना हेच्या घरा कडेन वयतले तेन्ना हेका पळचो पडटलो तेन्ना पुलिसूय काय करपाक पावपाचें ना. आमी इन्स्टिगेट करिना आमी म्हणून कायद्याच्या हितून येयल्ले आसा हेंकां कायदो लागना घाटयांक. आमकां एवरी टायम आमचेर केन्ना कितें जाता आमी वायलन्स करिना आमी पुलीस स्टेशनाचेर येता पूण हे पुलीस स्टेशनां सगळीं फेल जाल्लीं आहा.
ही एक्शन घेवपाक ह्या घाटयांचेर टोटल फेल जाल्ली आसा. आमी एवरी टायम न्याय मागपाक येता, डेमोक्रेटीक प्रोसेस फॉलो करता, लॉ फॉलो करता, पूण हे कितें करतात, हे तांकां प्रोटेक्ट करता. कित्याक हो तेंचो पंच मेंबर जावन आसा. पूण आतां तेजेर एक्शन ही जावपाकूच जाय. कित्याक तेंच्यांनी आतां तेंच्या घाटयांनी चड केल्लें आसा. गोंयकारांक हे चाळोवन घालतात, गोंयकारांक आयज धमक्यो दितात, गोंयकारांक चॅलेंज करतात. आयज आमच्याच गोंयांत येवन आमकांच चॅलेंज करता. हांव गोंयकारांक विचारपाक सोदता जे हांकां सपोर्ट थोडे करता तांकां, की जर आमी कर्नाटकान गेल्ले, आमी दुसऱ्या स्टेटीन गेल्ले आनी आमी जर अशे व्हिडिओ काडलेले आमचे मोडे पासून मेळचे नासले. तुमी विचार करा, मेळटले आसले काय ना ते मोडे पासून आमचे दिवपाचे नासले. आनी आमकां ही दादागिरी करपाक तर दिवचेच नासले, ही एनकरेजमेंट करपाक दिवचेच नासले, पंच सरपंच जावपाक दिवचेच नासले. पूण आमी हांकां बाबा पुता करून हेंच्यांनी आमकां पात्राम करून गेले. हे पोतयो विकणारे, हे प्लास्टिकां रस्त्या वयली उखलपी, आयज ते किंग जाला. आनी ते आजून सांगता आमी लेबर कामां करता. लेबर हो पंच हो लेबर काम करता. लेबर काम जर करिना वच मरे तुज्या गांवांक. आमकां लेबर जाय हांगा. आमकां घाटी पंच नाका, घाटी सरपंच नाका, घाटी MLA नाका, आमकां लेबर जाय. आमी तांकां बरे भशेन ट्रीट करता. लेबर काम करा, बरे भशेन रावा आनी आपल्या गांवांक वचा जर तुमकां जमना जालें. आनी 2027 हाजो सरकार येवपाचा, हो घाटयांचो सरकार. आनी 1 वर्स उरला, 1 वर्सान उडयतले आमी त्या सरकाराक. उडोवन आमचो सरकार जेन्ना करतले पळय, तुमकां आमी प्रॉमिस करता गोंयकारांक, हेंची जी दादागिरी चल्ले आनी असले फालतू ह्या मनशांची दादागिरी गोंयांत येवन दादागिरी करता पळय, असो एक पासून मनीस गोंयांत उरपाचो ना, आमी दवरपाचें ना. हांकां स्पेशल ट्रेन करून धाडटले, बसी करून धाडटले, जाल्यार हेंची तुफान गाडयो आहा पळय वांगडाच बूक करून वांगडा हांकां घरा धाडटले. पूण ही आमी कापास्ताद दवरतले, हेंचे बस्ती खाली करतले, हेंची वोटींग कार्डां कॅन्सल करतले. पूण हे बदल आमी घडयतले. आयज जे इन्स्टिगेशन हेणें केलां पळय, हें इन्स्टिगेशन गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाक जाय. आयज आमी 2017च्यान आमी सांगता की हे घाटी तकलेर बसतले म्हणजे बसतले. हे आजून ओगी आहा, शांत आहा, ते आमकां टेस्ट करता. आनी आतां हे व्हिडिओ काडटा पळय, हे टेस्टिंग चल्ला गोंयकारांचे. म्हणजे गोंयकार चाळावता काय ना, काय गोंयकार घरा लिपोवन रावता, गोंयकार घरा बसोन रावता. हें इन्स्टिगेशन फक्त टेस्टिंग चल्ला गोंयकाराचे पेशन्साचें. म्हणजे जर तांकां दिसता की गोंयकार ओगी रावता जाल्यार हेंची दादागिरी वाडत रावतली, घरा येवन बडयतले. आनी हो तुज्यान जर कापासताले व्हिडिओ दवरपाक जाय आसलो मरे, व्हिडिओ कित्याक डिलीट केलो? व्हिडिओ डिलीट करपाक जाय नासलो मरे. घराचे एड्रेस दिता, हें दिता, गाळयो घालता, व्हिडिओ कित्याक दवरूंक ना? कोणें सांगलें तुका? सरपंचान सांगलें व्हिडिओ डिलीट कर म्हणून, काय कोणें सांगलें? आयज आमच्या भुरग्यांचें इन्स्टिगेशन आमी डायरेक्ट सांगता, फाल्यां आमच्या जर चिमला भुरग्यांक जर कितें कोणें हात लायलो आनी कितें जालें, गोंय पेटयतले आमी, लक्षांत दवरा. आनी होतो कोण तो लामाणी आहा पळय, होतो शंकर, ताका तुका सांगोन दवरता तुजी आतां चेडवां विकपाचें आनी कसले धंदे कोण चलता म्हणून जे गांवार लोक सांगतात पळय, हे सगळे एक्सपोज जातले. लक्षांत दवर. आयज बॉडी फुलोवन ते हें करूं नाका. बॉडी फुलोवपाची आसल्यार तो व्हिडिओ डिलीट करपाक जाय नासलो, दवरपाक जाय आसलो. गोंयकारांची अजून कापासता तुमकां खबर ना, आमी दाखोवंक ना, आमी पेशन्स धरूं ना. पोर्तुगीजांक धांवडलेले आमीच, ह्याच गोंयकारांनी. सो तुमकांय धांवडपाक आमी फाटीं फुडें उरपाचें ना. फक्त 1 वर्स उरला. हे 1 वर्सान तुमची साठली पोटली गांवांक तुमच्या धाडिना न्हू. आरजे नांव घेवं नाका. तुमकां चॅलेंज करता आमी वायलन्स करचे ना. आमी कायद्यान करतले, कायद्यान तुमकां धाडटले, कायद्यान तुमचे इल्लिगल कितें आहा ते डॅमोलिश करतले. आनी आमचो जागो जो तुमी एनकरेज केलात तो जागो आमच्या गोंयकारांक दितले. जे ड्युअल वोटींग कार्डां करून तुमी आयज पंच जाल्यात, सरपंच जाल्यात, ती सगळी कॅन्सल करून तुमकां पंच सरपंच कितें आहा पळय ते डिस्क्वॉलिफाय करतले. हे कापासतात आमी दवरतले आनी आमी दवरता. काल आमच्या आमदारानूय व्हिडिओ काडला. तेणी सांगला हे घाटी आयज कशे तकलेर बसला आनी कशे लोकांक चाळोवन घालता. आमच्या गोंयकारांक रिक्वेस्ट करता, हे लेबर कामांक येयल्ले, हेंच्यान लेबर कामाच करपाक जाय. लेबर काम करून आयज ते कॉन्ट्रॅक्टर जाले, कशे जाले लक्षांत दवरा. इल्लिगल कामां करून गोंयकाराची मारून. हे इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून येताले, इलेक्ट्रिशियन म्हणून येताले, दिसावड्याचेर काम करताले, टायल फीट करूंक येताले, दिसावड्याचेर काम करताले. आमच्या गोंयकार प्लंबिंग काम करताले, दिसावड्याचेर करताले. आमच्या गोंयकारांक मारून उडयले. आनी आयज हे टेपी लायतात, मिटरांनी चार्जीस सांगतात आनी करोडपती जाता. आनी आमच्या गोंयकारांक हेंच्यांनी 10 वर्सां काबार करून उडयले आनी आयज ते किंग जाल्ल्या. हे सिस्टमॅटीक गोंयचे धंदे गोंयकारांक काबार करपाचे हे षडयंत्र ह्या घाटयांनी केल्लें आसा. हेंकां जर आमी आतां जर ओगी रावले आनी हेंकां मतांक लागून जर आमी सपोर्ट करीत रावले, हेंच्या झोपडपट्टेन वचोन मतांची भीक मागत रावले न्हू, हे आमच्या तकलेरूच बसतले. आनी आयज कापासतात कोणाक लागून करता? तो मेथी उलयता, आनी कोण उलयता, तो शेटार उलयता. हेंकां सांगता तुमी आयज जे दादागिरी करून उलयतात पळय, तुमकां सांगता तुमी आयज कापासतात करता हे BJPक लागून. हे जे पॉलिटिशियन तुमच्या फाटल्यान नाचतात पळय तांकां लागून तुमी दादागिरी करता. आरजी तुमच्या फाटल्यान नाचपाची ना आनी आरजी केन्ना नाचोकूय ना. तो मेथी सांगता आमी तुमकां लागून जिखोन येयला म्हण, तुमी आमकां लागून जिखोन येयला म्हणटा. तो तुमच्या दारार आमी येवंक ना बाबा, तुज्या झोपडपट्टेन येवंक ना आमी.
तू खंय इल्लीगल कितें केला तुमच्या वोटिंग कार्डाक घेवपाक आमी येवंक ना तुमची मतां घेवपाक. आमी आमच्या गोंयकारांच्या कुस्ताचेर जिखला. 92,000 जी आमकां मतां पडल्या 92,000 आमच्या गोंयकारांची मतां, प्युअर गोंयकारांची, नीज गोंयकारांची. आनी ह्याय फुडें जी पडटली आमकां नीज गोंयकारांचीच पडटली. आनी जे मायग्रंटांक तुमच्या असले घाटी फालतू थर्ड क्लास जे आसा गुंडा जेंकां नाका पळय ते मायग्रंट जे गोंयांत सेटल जाल्यात, बरे भाशेन लिगली रावतात, गोंयांक रिस्पेक्ट करता, गोंयकारांक रिस्पेक्ट करता, जेंकां आपल्या भुरग्यांक असल्या घाटयांच्या फुड्यान धाडपाची ना पळय ते आमकां वोट करतले. तुम्ही लक्षात दवरा. 2027 मेरेन उरला. आनी येता शंकराक सांगता, तुजी जी फकाणां चल्ल्या पळय, तुजी दादागिरी करता पळय, तुजी बॉडी दाखयता पळय, ती घरा दवर तुज्या, ती गोंयकारांक दाखोव नाका. आमी भियाना आमच्या जिवाक, लक्षात दवर. म्हणून आमी येदे व्हडले मिनिस्टरांक आनी चॅलेंज करता, तूं कोण रे, तूं कोण? अरे आमी विश्वजीत राणांक आयकना, सीएमाक आयकना, तूं कोण? अरे झोपडपट्टेन रावपी तूं इल्लीगल कामां करून व्हडले पयशे जोडून ते इल्लीगल वोटींग घेवन सरपंच जाला मर तूं. आनी तुमी आमकां गोंयकारांक शिकयता येवन दाखय म्हणून सांगता. आमी पाश्यास काडून आसा. आमचे पाश्यास काबार जातले म्हणजे जातले ते दीस जर हे पुलीस एक्शन घेयना, जर हो सरकार एक्शन घेयना, आमचे पाश्यास काबार जातले तेन्ना लॉ अँड ऑर्डर जाली, तेका रिस्पॉन्सिबल हो सरकार आसतलो आनी कोणूच न्हू. गोंयकार आतां तापलेल्या, गोंयकार चाळवल्या, गोंयकार ओगी रावपाचे ना. एक दीस हो गोंयकारांचो स्पोर्ट, पेशंटाचो स्पोर्ट आहा पळय, हो 100% जातलो. सो पुलिसां कडेन मागता तेका आयच्याच तेका उखलून तेका डायरेक्ट वॉर्निंग पडपाक जाय, तेजेर FIR जावपाक जाय, तेजेर तेका भितर उडोवपाक जाय. NSA लागला, नांवांक NSA लाव नाका, थंय फोटोशूट करूं नाका. SPक सांगता फोटोशूट करूं नाका, थंय भोंवन चिमला. तेका हेका पयलीं उखल, असल्या मनशांक पयलीं उखला. पंचायत पयलीं खाली करा, हे घाटयांची आहा ती पंचायतीन जितले घाटी आहा सगळ्यांक उखला. हे सगळे पोसून दवरला क्रिमिनलांक. तेंची वोटिंग कार्डां केला ती पयलीं कॅन्सल करा. जे इल्लीगल बस्ती हेंच्यांनी गव्हर्मेंट लँडाचेर केला, कोमदात लँडाचेर केला, ते डेमोलिश करा. तांकां म्हाजे घराची फॉर्मां दिवं नाका. आनी तो सांगता सीएम खंय फॉर्मां वाडटा, बरी काम करता, म्हाजे म्हणजे कळटा न्हू हेच्यावयल्यान हांकां कोणाचो सपोर्ट आहा तो, ह्या खंयच्या सरकाराचो सपोर्ट आहा तो. सिंपल आहा हे लोकांनी लक्षात दवरपाक जाय. गोंयकार जे गोंयांत पट्टे घालून हे BJP फाटल्यान नाचता पळय, लक्षात दवर. आयज पंच आनी सरपंच ह्या घाटयांक हे BJPन केल्ले आहा. आनी तुमी गोंयांत पट्टे घालून हेंचे बॅनरां करता, हेंचे पटावड्याकांक भोंवता, हेंच्या रॅलींक भोंवता. सो इतलेच फायनल सांगता. आमी लास्ट वॉर्निंग दिता हे शंकराक आनी पुलिसेकूय, बाबा तुमी आमचो पेशंट टेस्ट करूं नाका. एका जाता तितले बेगीन तुमी उखला, तेजेर कितें एक्शन घेवपाक जाय ती घेया. आमी व्हिडिओ तुमकां दिल्लो आसा. देव बरें करूं. एकूच एड करता, हे 25 तारीख नोव्हेंबराच्या डिस्क्वॉलिफिकेशन केस जी आमी 2022 घातलेली शंकर नायकाच्या अगेन्स्ट, ती व्हिडिओ तिसवाडीन रिजर्व फॉर ऑर्डर केल्ली आसा. म्हणजे ऑर्डर तो पास करतलो. तुमकां खबर आसा कोर्ली 2 पंचायत 12(1)D सेक्शनान हेच व्हिडिओ तिसवाडीन डिस्क्वॉलिफाय केला. तो सेम सेक्शनाच्या अंडर जे इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन तो आपले काम करतालो, पंचायतीन इल्लिगलिटीज करताले, तेका आमी पेटिशन घातलेले. सो तेजेर तो डिस्क्वॉलिफाय जावपाक जाय म्हणून तेणी आतां फेब्रुवारीसून रिजर्व आसा. जो प्रितेश शेट्टी व्हिडिओ आहा तेणी फेब्रुवारीसून केस चालूच आसा. सो आतां रिजर्व 25 तारीख आमकां ऑर्डर मेळटली. आनी दुसरें तो सांगता की संविधान आपल्याक खबर आहा, बाबा साहेब आंबेडकराचो संविधान तुमकां खबर ना, कान धरून तुम्ही ऐका म्हणपाक. अरे संविधानान गायो सोंपपाचें शिकयला, संविधानान चेडवां विकपाचें शिकयला, संविधानान इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन जागे चोरून घर बांदपाचें शिकयला, संविधानान दोळे मोठे करून छाती फुलोवन धमकी दिवपाचे, तलवारी काडपाच्यो, हॉकी स्टीक काडपाच्यो, जातीचेर टिप्पणी करपाचे, गावडे म्हणपाचें शिकयला. सो हे तूं लक्षात दवर. हे आमी तुका लायटली घेयना. आतां तुका सांगला तूं एक मावूंड, तूं आतां सोरोप जावपाचो आहा, तुका पयलींच पांय पुना चेपूंक जाय. आनी आमी तुका चेपतलेच. तुका समजना की आमी तुका लायटली घेता म्हणून. नेक्स्ट टायम ग्रामसभेक येता तेन्ना वकलां काडून बस. आतां तुजेन पयलींचे केस लांब आसले, तुवें केस कापला, तसो तुजो कॅप कासून तुवें तुजो केस कमी केला, तसो तुजो मोत कमी कर, तुजो एटिट्यूड कमी कर, तुजो घमंड कमी कर. आनी एक मनीस दाखय तूं हाडून, तुज्या फाटल्यान एक मनीस नायच. ते तुजे सगळे सपोर्टर आहा ते आमकां येवन सांगता तूं कसली कामां करता म्हण. वाड्यान तुवें एक काम करूंक ना. तुजो सगळो वाड्याचो कचरो आमकां खावचो पडटा. तुजो ते शेण गू सगळे माती आमकां खावचे पडटा मेन रोडार. तेकर तूं कित्याक उलयना? आनी संविधानाचे गजाली आमकां सांगता, व्हिडिओ तिसवाडीकूय सांगता डिस्क्वॉलिफाय ती मॅटर बेगीनच्या बेगीन ती ऑर्डर पास कर. 2022च्यान आमी झगडटा, पाशेस काडटा, तुका काय म्हणना. हां तूं बरो ना म्हण तुका लिफ्ट सारकी करून गेली, तूं मागीर दुसरे कडेन गेलो. मागीर प्रितेश शेट्टी व्हिडिओ येयलो, तेणी रिजर्व फॉर ऑर्डर धरली फेब्रुवारीच्यान तूं ऑर्डर पास करना. त्या टायम आनी टायम तेका टायम दिवत आहा. कोर्लीम तुवें रोखडेच डिस्क्वॉलिफाय केले मरे 2 दिसां भितर. आनी एका 2-3 वर्सां जाली तूं डिस्क्वॉलिफाय करना. वो 12(1)D ताका लागला डीम टू बी वोकेटेड म्हणल्यार बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. तो थंयसर पंच मेंबर म्हणून बसूंक शकना, कसोच बसूंक शकना. मत हे BJP सरकार ताका बसयता. आनी तेजे श्रीपाद नायकाचे वांगडा फोटो आहा.
त्याचा प्रमोद कामत जो आदलो BJPचो प्रेसिडेंट सांगता त्याच्या वांगडा फोटो आहा, त्याचा CMचा वांगडा फोटो आहा, ताका कोंकणी उलोवंक ना. माझी घर म्हणून बोलता, माझी घर. अरे माझी घर न्हू, माझे घर ते. CMन तो सारकें सांगोंक ना, माझी काय माझे ते. आनी गायो सवता पळय त्यो व्हडली कन्नडीन जाता, त्यो लांबणी भाशेन जाता, त्यो मातशे सारके सवत्यो आमकां गायो त्यो, कित्याक आमकां भुरग्यांक ते कळपाक मातशें डिफिकल्ट जाता. सो हे तुका चेतावणी दिला आमच्या प्रेसिडेंटाक, आमच्या भुरग्यांक तूं जर फुडें अशें करीत रावत आनी पुलिसांकूय सांगता की एक्शन हेजेर बेगीनच्या बेगीन जावपाक जाय. आतांच अजयान आनी मनोजान तुमकां ब्रीफ केल्लें आसतलें की जो शेखर म्हणून जो शंकर जो चिमला गांवचो पंच मेंबर आनी हे भायले आयज येवन गोंयांत कशी दादागिरी करता तेजो जो व्हिडिओ व्हायरल जालो, ताणें व्हिडिओन क्लियर कट ओपनली आमकां धमकी दिली. ताणें क्लियर कट आमच्या अध्यक्षाक म्हणल्यार अध्यक्षाचें नांव घेवन ताणें धमकी दिली की तुमकां आमी दाखयता, रेव्होल्युशनरी गोवन्साक आपूण कितें तें दाखयता, तुमी येयात म्हणटा. गायो मारल्यो, ओपनली गायो मारल्यो. आयज ही परिस्थिती गोंयकारांचेर जाल्ली आसा, कित्याक व्हिडिओ काडटा, व्हिडिओचेर गायो मारता. काल प्रुडंट मिडियाचेर असोच इंटरव्यूचेर तो गायो मारता, मेथी गायो मारता. म्हणजे प्रत्येक घाटी येवन गोंयकारांक गायोच मारपाक उरल्या. आयज हेंच्यांनी आमचे जागे खाल्ले, धंदे कामां सगळे काबार करून उडयली, कांयच दवरूंक ना. आनी नांवांय आमची खाल्ली. आयज नांवां ती आसा ती नांवांय चेंज केली. आमी विधानसभेन ह्या प्रत्येक वेळा ह्या नेम चेंजाचेर आमी उलयल्ले आसा, ते सरनेम चेंज केल्ली आसा तेजेर उलयल्ले आसा. तरी पूण ते आजून पर्यंत आमकां येत आसा. तेच आमी आनीक पळयलें की भायल्याचें नांव चेंज जावन बोरकर जालें. सो अशी जी नांवां आसा ही नांवां आजून चालू आसा चेंज जावपाची, ही आजून स्टॉप जावंक ना. आनी गोंयकारांची नांवां घेवन हे दादागिरी करपाक लागलेले आसा आनी ते आपूण गोंयकार समजता. तो म्हणटा की आमी गोंयकार. अरे कसले गोंयकार? चोरून खावपाचे गोंयकार, ज्यांच्यांनी तुमी आयज चोरले आमची जमनी आनी काबार केले. आनी गोंयकारांचे तुमकां कांयच पडलेलेच ना. आयज तुमकां दिसता आयज गोंयान कोण आसा ते बाबडे चिमलाचे जितले लोक आसा ते आयज प्रोटेस्ट करता, भायर सरता. युनिटी मॉलाक लागून आवाज केलो. खंय गेल्ले रे तुमी? खंय न्हिदलेले? हांव पासून थंय येयल्लो जेन्ना प्रोटेस्ट जालो आसलो तेन्ना तुमचे कोणूच येवंक ना. कोणूच येवंक ना. कित्याक येवंक ना? तुमकां समज मोग आसलो, ह्या मातयेचो मोग आसलो, ह्या गोंयचे माय भुंयचो मोग आसलो, नाल्यार तुमी भायर सरपाक जाय आसलें. म्हादयच्या टायमार तुमी कोण आसता, तुमी आमच्या युनिटी मॉल जो हाडपाक सोदता तेज्या टायमार कोण आसता, पण इलेक्शनाच्या टायमार मतां मारपाक ह्या BJPक जावं दुसऱ्यांक तुमी मतां मारपाक पयलू फुडें आसता. ही वोट बँक पॉलिटिक्स हेंच्यांनी केल्ली आसा. हो BJP सरकार तांकां जो म्हाजें घर म्हणटा पळय ताका म्हणपाक पसून कळना. म्हजी कितें करता ते म्हजी घर म्हणटा पळय तें तुमच्या हितून पयलू येयल्ले चिमला वाटपाक, मेरशे वचोन वाटलेले आनी आयज आमच्या हितून येयल्या. सो घाटयांक जे आसा तो फर्स्ट प्रायोरिटी हो सरकार दिता. घाटयांक तो म्हणटा की आमी तांकां लिगलायज करतले, रेग्युलायज करतले आनी गोंयकार थंयच उरले. गोंयकार आजून पर्यंत थंयच आसा. आयज गोंयकारांचें डॉक्युमेंटेशन ना, हें ना तें ना करून गोंयकारांक थंयच दवरले. पण भायल्यांक पयलू तुमी प्रिफरन्स दिला, भायल्यांक तुमी कंप्लीट क्लियरन्स दिल्लें आसा. सो आयज ही पुलीस कंप्लेन आमी घातलेली आसा. आमकांय पळोवपाक जाय पुलीस कितें करता ते. हेज्या पयलू पासून पुलिसांक अश्यो खुबश्यो आमच्यो कंप्लेनी आसा. आतांय आमी कंप्लेन करतले. आमी लिगल जो संविधानान आमकां अधिकार दिल्लो आसा त्या संविधानाच्या अधिकारा अनुसार आमी वयता, कंप्लेनी करता. आनी हे ओपनली गायो मारता. आमकांय पळोवपाक जाय, प्रत्येक गोंयकारांनी पळोवपाचें की बाबा हे सरकार जो आसा आनी सरकाराचें प्रशासन आसा, सरकाराचे जे पुलीस आसा हे हेजेर एक्शन घेता काय ना हे बेश्टेत पोके वगटी. आमी सगळ्यांक करतले, आत्मनिर्भर करतले, प्रशासन तुमच्या दारी, सगळे तुमच्या दारी आसता. पण हे खरेंच आमी तुमच्या दारार येवन समज पुलिसांक पासून कंप्लेन करता हेजेर एक्शन जातली काय ना हेंय आमकां कळपाक जाय. आनी जायना नाल्यार तितून हें सिद्ध जातलें की हो सरकार जो आसा हो हांकां प्रोटेक्शन दिता. हे दादागिरी करपाक, ह्या घाटयांक दादागिरी करपाक प्रोटेक्शन दिता आनी हांकां फुडें आयज आमचे कितलेशे रेव्होल्युशनरी जे आसा ते भायर भोंवता. अशी परिस्थिती आसा की बाबा केन्नाय तेंचेर अटॅक करपाक शकता. ही परिस्थिती आसा. फाल्यां आमचेर, मनोजाचेर, म्हाजेर केन्नाय अटॅक करपाक शकता. मात आमी भियाना. आमी आजून पर्यंत केन्नाच भिवंक ना. हे येदे व्हडले मिनिस्टर येवन गेले, येदे व्हडले CM येवन गेले, कोणूय आसूं आमी केन्नाच फाटीं उलोवंक ना. आमी स्ट्रेट फॉर्ड तुमचेर उलयले, हेच्या फुडेंय उलयतले. आमच्या गांवांत समज आमकां अधिकार ना उलोवपाक जाल्यार आनी उरला कितें? गोंयान आमकां उलोवपाक रायट ना, गोंयान आमकां आवाज उठोवपाक रायट ना, आमी सत्याच्या मार्गार उलोवपाचे अधिकार ना जाल्यार उरला आनी कितें? तुमी भायरसून येता, तुमी गोंयान येवन सांगता आमकां दादागिरी करता, आमकां गायो मारता आनी आमी सोंसून घेवपाच्यो, प्रत्येक वेळा सोंसून घेवपाच्यो, आनीक सोंसून घेवपाचें ना. हें चड जालां.
उदक माथ्या वयल्यान गेल्लें आसा आनी हें आमी अजिबात सोदून घेवपाचें ना। आनी हेका लागून तुमकां परत एकदां सांगता, अशी समज दादागिरी चालूच उरली नाल्यार गोंयकारांक हे घरान घुसोन मारतले। हे चालू जाल्लें आसा, घुसोन मारतले। हांव गोंयकारांक उलो मारता, प्रत्येक गोंयकारांक, की आमी आयज चिंतपाक जाय। हे एवरी टायम अशेंच आमचेर फोटो मारतले, अशेंच आमकां गायो मारतले, अशेंच आमकां उतरां दितले आनी आमी ओगी रावतले। आनी पुलिसां कडेन मागता, आमी एवरी टायम पुलिसांक कॉपरेट केल्लें आसा। आमचेर कसल्यो फेक कंप्लेनी घातल्या सगळ्यांक खबर आसा आनी ह्यो फेक कंप्लेनी आमी भायर मारल्यो। पुलिसांन आमकां आपयले, पुलीस स्टेशनान येवन आमी तेंचे कितें आसा सगळे केले फॉर्मेलिटीज। कोर्टान गेले, कोर्टान आमकां 4-4 वर्सां नाचचे पडले, आमकां कोर्टान बसचे पडले। आमी थंय बसले, पण आमी लास्ट मेरेन, कित्याक आमी सत्याच्या मार्गान आसा। आमी कांयच करप्शन करूंक ना, आमी चोरूंक ना, कोणाक खावंक ना, मात तरी पूण आमकां नाचयले, आमी गेले। पूण असले हे क्रिमिनल जे आसा, हे फोटींग आसा, हे चोर जे आसा, हेंचेर एक्शन जाता काय ना ही पळोवपाक जाय। कारण आमकां आमचेर प्रत्येक वेळा तुमी फेक कंप्लेनी घालून कितलेशे आमचे आयज रेव्होल्युशन कितलेशे आसा, कितलेशे जाणांचे फेक कंप्लेनी घालता, त्यो भायर पडटा। पण कितलो त्रास जाता, तांकां त्रास जाता, फॅमिलीक त्रास जाता। मात तेंय सोंसून कोणाक लागून सोंसता, गोंयकारांक लागून सोंसता। पूण हांव मागता गोंयकारां कडेन की तुमी चिंतचें की बाबा हें कित्याक लागून घडटा आनी हेजे फुडें हें घडलें जाल्यार आनी गोंयकारांनी उरपाचो ना। 100% सपोर्ट करता पंचूच बीजेपीचो। आयज जो नायक जाला पळय हो बीजेपीचे हेजे फोटो आहा, आयज कितलेशे फोटो आसा हेचे, हांव दाखयता तुमकां मुद्दाम, तुमी पळयात, तुमकां दाखयता फोटो, तुमकां लोकांकूय कळपाक जाय। हे पंच मेंबर आहा पळय, हे कितें कोणा वांगडा आसता पळय, हे लोकांक कळपाक जाय। हो पळय, हो शंकर, हो आनी हो कोण, श्रीपाद नायक। हो दुसरो फोटो पळय, हांगा सीएम बसला, हांगा रुडॉल्फ बसला, हांगा शिमलाचो सरपंच बसला आनी हो पळय हो तो सत्कार करता, वांगडा बसल्यात। हे तेंचे हे राजकारण, हे गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाक जाय। गुंडा पसून दवरल्या बीजेपीन। आनी आयज जी बिहारान आनी खंय खंय युपीन चलता पळय गुंडागिरी, बीजेपीची ती गुंडागिरी आयज गोंयान चालू करपाक सोदता आनी चालू करता। बीजेपी हांकां यूज करून आमच्या गोंयकारांचेर चोडपाक लायता, हो आमचो डायरेक्ट आरोप हा। हे बीजेपीचो सरकार ह्या गाटयांक चाळोवन घालता, गोंयकारांक धमक्यो दिता, कित्याक फुडें हांकां गोंयकारांची मतां पडपाची ना म्हणून खबर हा। सो हेंचेर म्हाका दिसता एक्शन जावपाची ना, पूण एक्शन जर पुलीस घेयना जाल्यार गोंयकार एक्शन घेतले। गोंयकार उजो पेटयतले, उजो लागतलो 100%। सो पुलिसां कडेन मागता, आमकां लॉ एंड ऑर्डर जी आहा ती ब्रेक करपाक दिवं नाका। आमी इतली वर्सां पेशन्सान काडला, आमचो पेशन्स आतां काबार जायत येयल्लो आसा, तो काबार जावपाक दिवं नाका। कितें ते कायद्यानुसार तुमी एक्शन घ्या। सरकाराक लागून हो सरकार घाटयांच्या दारी आनी घाटयांचो सरकार, सिंपल, आनी काय ना। सरकार तुमच्या दारी फारी काय ना, घाटयांचो सरकार घाटयांच्या दारी। आणि एका प्रूफ दिता, घाट्याचे सरपंच कसो आणि पंचायत कशी ती। 11 पंच मेंबर आहेत चिमला पंचायतीन, सगळ्यांनी लक्षात धर 11 पंच मेंबर, तितले 5 पंच मेंबर आहात मायग्रंट। आणि तुम्ही सरप्राईज जाल्ले की ती लामाणी सांकवाळची सरपंच जाल्ली म्हणून। आमची आता कितली वर्सां जाली पंच मेंबर सरपंच एक मायग्रंट जावन गेले। आणि एक मुद्दा नायक फक्त तेजे चेंज इन सरनेम पंच जावपाक येत ना, फाल्यां लायक म्हणून तो ओबीसी ताका रिजर्वेशन मेळोंक शकता, फाल्यां तेजो वॉर्ड रिजर्वूय जावंक शकता। सो ते ओबीसी खातीर झगडटा, जे ओबीसीचे असोसिएशन तेंचे कडेन मागता की ह्या मुद्दो तुमी फुडें व्हरपाक जाय। चेंज इन सरनेम आनी ओबीसी रिलेटेड विरेश बाबूय आमचे तेजेर चड उलयतलो की तेजेर तुमी ठामपणे तांकां सांगपाक जाय की नाय की सरनेम तुमी घेवपाक दिवपाक जायना। आता जसो ज्यान एक मुद्दो टच केलो तो म्हणजे सरनेम चेंज करता आनी ते सरनेम चेंज करून आयज आमी पळयता की समाज जे आसा, समाज खंयचोय समाज आसूं, जावं ओबीसी समाज आसूं, जावं एसटी आसूं, जावं एससी आसूं, आयज हे भायल्या गांवांतल्यान येवन आमच्या समाजाचे जे नांवां आसा ती घेता आनी ती नांवां मिसयूज करून रिजर्वेशन्स आमची घेता। गव्हर्मेंट सरकारी नोकऱ्यो ज्यो आसा त्यो गव्हर्मेंटाच्या थ्रू घेता। तुम्ही पळयता स्किमी ज्यो आसा त्यो स्किमी घेता, तुम्ही हावज रिपेर जावं बाकीच्यो स्किमी आसा ते घेता, म्हणजे प्रत्येक गोष्टीन ते रिजर्वेशनाचो यूज करता, मिसयूज करता। तुम्ही इलेक्शनाक बसून ते रिजर्वेशन यूज करता, इलेक्शनाक बसता। तुम्ही पळयता की केन्नाय कोटा आसता, जे एड्युकेशन कोटा आसता, एड्युकेशन कोटा तो मिसयूज करून तो यूज करता। आनी ह्या सरकारान आयज तांकां बंपर ऑफर दिल्लो आसा की बंपर ऑफरान ते अशें म्हणटा की जेन्ना पयलू समाज सर्टिफिकेटची गरज आसली आयज ती
गरज ना म्हटल्यार आयज तलाटीत अप्रुवल दितलो. आयज समज तलाटी हो भायलो आसा, तो भायलो तलाटी कितें करतलो, तो आपणाक प्रिफरन्स दितलो, आपणाचे कोण आसा तांकां प्रिफरन्स दितलो आनी ह्यो समाज सर्टिफिकेट जे अप्रुवल आसा OBC जावं ST जावं SC आसा हेंचो अप्रुवल दितलो आनी गोंयकार जे आमी निजाचे गोंयकार म्हणटा, निजाचो गोंयकाराचो हक्क जो आसा तो परत तांकां वयतलो. सो BJP सरकार कसो मायग्रंट सपोर्टिव्ह आनी एंटी गोवन जाल्लो आसा हे क्लियर कट कळटा. कित्याक प्रत्येक गोश्ट जे करता हे भायल्यांक लागून करता, गोंयकारांक लागून हे करिना. आनी जेन्ना आमी घातले की जो नेम चेंज एमेंडमेंट हाडपाचें जो तुमच्यांनी आतां क्वेश्चन केल्लो, त्या टायमार मुखेलमंत्र्यान सांगलें आमच्यांनी ऑलरेडी केल्लें आसा. आतां कितें केल्लें आसा, तुमी सेल्फ डिक्लेरेशन करता म्हटल्यार हांव चोर, हांव येता आनी हांव सेल्फ डिक्लेअर करता, आतां हांव चोर न्हू म्हणटा तो, आनी तो मागीर ताका सुटका दिता आपूण चोर न्हू म्हणून, आनी पुलीस घेता आनी ताका धाडटा घरा कडेन. सो ही परिस्थिती जाल्ल्या, तो लिखीत दिता की आपूण न्हू, आपूण आपणान चेंज करता, ती आपणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी ती काडटा आनी दिता, सबमीट करता, अप्रुवल करता आनी ते पास जाता आनी ताका क्लियरन्स मेळटा. सो सिमिलर वे हे नेम चेंज चालले आसा आनी एका सरकाराच्या अनुसार, जो कायद्याच्या अनुसार तांकां रायट मेळटा, ते कोर्टान वचून तो रायट घेता. पयलू कोर्टान वचनासले ते भायल्यान रायट घेताले, पण ते लिखीत रितीन ते करून दाखयता. सो हे जे एकूच हें आसा की हो सरकार जो आसा, हो सरकार क्लियर कट ह्या घाटयांक सपोर्ट करता आनी ह्या घाटयांची मतांचेर हो निवडून येता. नेम चेंजा खातीर खंय तरी डिफिकल्ट जाता, कोण गोंयकार कोण भायलो हे डेफिनेटली 100% ते व्हडले व्हडले उलोवन दाखयतात. तांकां हांव म्हणटा, तो कन्नडिकाचे हें आसूं जावं आनी कोणाचें आसूं, तांकां हांव विचारता तुमकां नेम चेंज करपाची गरज कितें आसा. तुमी समज अभिमानान म्हणटा की आमी हे आमी ते, नाल्यार तुमकां नेम चेंज गोंयकारांची नांवां कित्याक हाडपाक सोदता, तुमी कित्याक गोंयकारांचे हें करपाक सोदता. सो हे हितून कळटा लोकांक सगल्यांक त्रास जाता आनी हें सगल्यांक खबर आसा. आतांच जशें मनोजानूय सांगलें, नायक करता, फेर्नांडीस करता, बोरकर करता, जावं आनी खंयचे सरनेम लायता, ही प्रत्येक सरनेमा जी आसा ती आमची एन्सेस्टर सरनेम आसा. आनी ही एन्सेस्टर सरनेम जेन्ना हाडटा तेन्ना सगळे गोंयकारांक त्रास जाता. कित्याक प्रत्येक गोश्टीन आमी सरनेमाचेर गोंयकार म्हणून आमकां वोख मेळटा, पण ही वोख आयज खंय ना खंय तेंच्यांनी आपणाची घेतलेली आसा आनी ते आपूण स्वता गोंयकार जावपाक सोदता. हे फक्त कित्याक आसा, कित्याक ते भितूर गोंयकार म्हणून दाखोवपाक सोदता म्हणून ती सरनेम चेंज करता. सरनेम पिकअप करता. तुमकां दिसता की अमेंडमेंट जावपाक जाय गोवा चेंज? आमी मागलेले न्हू अमेंडमेंट, आमी मागलेले की हे फक्त पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जे 1961 जे सीएमान वाचून दाखयल्ले असेंब्लीन तो क्रायटेरिया लावपाक जाय म्हणून. आयज कितें जाला, एनी पर्सन बॉर्न इन गोवा कॅन चेंज देअर नेम. एनी पर्सन कॅन, जो गोंयांत जन्माला तो नांव चेंज करपाक शकता. हे हो फालतू लॉ न्हू, कायदोच फालतू. कोणूय जन्माक येतलो, ह्या फुडें जितले घाटी हांगा येतले ते सगळे आपूण नायक, परब, सावंत, फर्नांडीस, डिसोजा, बोरकर हेच जातले. आनी आमी कितें करपाचें, फाल्यां हे पळय असले नायक जातले, फाल्यां कोणी नांव चिंतना शंकर नायक म्हणून, कोणी चिंतलो गोंयकार म्हणून, अर्द्यांक खबरूच नासतलो लामाणी म्हणून. सो असले परिस्थिती गोंयांत जातली. ताका लागून आमी हेच्याय पयलीं आमी 2019 जेन्ना आमी जेन्ना पॉलिटिकल पार्टी पासून नासले तेन्ना आमी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें सगळे MLAंक की तेन्ना नांव चेंजाचें अमेंडमेंट कर. तेन्ना बोवाळ केल्लो, मागीर तेंच्यांनी कितें तरी कायदो केलो, पूण तो कायदो इतलो स्ट्रॉंग ना की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाकूच लागता म्हणून. सो आमचो फुडल्या असेंब्लीन परते आमी घालताले. आमकां जाय आमचे सरनेम आसा ते फक्त आमचे गोंयकारांकूच उरपाक जाय आनी हे उरता जाल्यार फक्त पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जो 28 डिसेंबर 1961 हेच्या पयलीं कोणाचो आजो आजी आवय बापूय जन्माक येयल्ली ना, जो कोण जन्माक येयल्लो तेंच्याच फॅमिलीक हांगा नांव चेंज करपाक मेळपाक जाय. कोणूय गोंयांत जन्माक येता ताका न्हू फाल्यां कोण तरी बिहारच्यान लेबर येतलो, तो हांगा तेजी डिलिव्हरी हांगा जातली, तेज्या बायलेची आजिलोन जातली, ना जाल्यार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान, ना जाल्यार GMCन जातली. बेडी तेंच्यांनी फूल करून उडयल्ले आसा. आमच्या बायलांक थंय वचपाक मेळना. आमच्या बायलांक प्रायवेट हॉस्पिटलान वयचे पडटा, 2-2 लाख रुपया मोडचे पडटा, कित्याक बेडी हेंच्यांनी ऑक्युपाय केला आनी तेंच्या भुरग्यांक नांवां मागीर आमची. सो हे खंय तरी बंद जावपाकूच जाय आनी लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. हो सरकार आयज खेळटा, म्हाजे घराची फॉर्मां वांटून खेळटा तुमच्या कडेन, तुमच्या अस्तित्वा कडेन. ही नांवां सरनेमां तांकां घेवपाक दिवपाक हो सरकार खेळटा तुमच्या अस्तित्वा कडेन. आयज तुमी लक्षांत दवरा की तुमची नांवां घाटी घेतात आनी हो सरकार तांकां लिगली घेवपाक दिता. हें बंद रेव्होल्युशनरी गोवन्स फुडल्या जेन्ना सरकार जातलो तेन्ना करतले आनी आतां पासून जो प्रेशर मावंट करपाक जाय फुडल्या असेंब्लीक तो आमच्या MLAच्या थ्रू आमी मावंट करतले. आयज मेरेन तेजी एक्शन जावपाक जाय, फाल्यां परते येतले ना जाल्यार, आनी आमी तेजेर एक्शन घाल्या शिवाय हांगा ते पुलिसांकूय आमी प्रेशरायज करीत रावतले आनी तेच्या फाटल्यान लागत रावतले. कित्याक आमकां एक्शन जाय म्हणजे जाय. आयज गोंयांत क्रिमिनल एक्टिविटी वाडटा, भितर हेचोय हात आसा काय ना तो तपास करपाक जाय. हो हाय टायम आसा. एक्चुली ही कंप्लेन दिवपाक सुद्दां पडपाक जायनाशिल्ली. तेणें जो व्हिडियो काडलेलो तो इतको एब्युजीव आशिल्लो आनी डायरेक्ट थ्रेट दिता तो. हो जो NSA आयज सरकार लायता आनी आपली वाहवाही करून घेता, हे NSA सरकाराक सांगपाक सोदता की तेका उबारून हाडपा जाय आशिल्लो. हे अती जाल्लें आसा आनी गोंयकारांकूय सांगता.
आमच्या उदक आसा तें नाकाचे वयर गेल्लें आसा. तुमी घुसपट्टा हितून पूण आजून पर्यंत थंड आसा. हें खंय तरी तुमी थंडा ते लागून हें सगळें घडटा. आयज गोंयांत जें कितें घडटा प्रत्येक दिसा 2-3 मर्डर, येयल्ले कापलो गळो, येयल्ले घातलो चिरो, येयल्ले कडेन हें चालू आसा आनी ही चिमला सारकी हितून अजयान जशें सांगलें तें जेन्ना तो हितून गेलो तो जेन्ना पंचायतीन तो आपले पंचायतीन वयता थंय तेका सुरयो काडटा थंय म्हणल्यार तेजी कापासतात पळय कितकी आसा आनी हे तेका घेवन श्रीपाद भाऊ जावं सीएम जावं हें घेवन तेका आयज तेजी घेवन तेका गौरव करता भितर दुसऱ्यांचो गौरव करता. हितून कितें एग्जाम्पल दिवपाक सोदता हेंकां सांगपाक सोदता हें अती जाल्लें आसा. आमी टेस्ट करतले तुमकां, ते जर आमकां टेस्ट करता आमी तुमकां टेस्ट करतले, आमी पळयतले जर तेका आयचे आयज उबारना, जर तुमची NSA ही जर खरी आसा जी रवी नायकान जो दिवगन हें आशिल्लो तेणें NSA लायिल्ली सारकी जर ती इम्प्लिमेंट जायना आयज तेका खरो तेका हें काडचे पयलीं तेका उबारपाक जाय आशिल्लो. तो पंच मेंबर जाता तेका उबारून हांगा हाडून दवरिना जाल्यार आमी आमचो एक्शन प्लॅन रेडी आसा. आमी कितें करतले तें तुमी जाणा. खबर ना जाल्यार TCP डिपार्टमेंटा विचारा, विश्वविद्या विचारा. आमी हांगा कितें करतले आनी पुलिसांकूय सांगता की तुमी एक्शन घेवपाक जाय. हें तुमची ड्युटी. SP नॉर्थ जो थंय भोंवून येता तेकाय सांगता तुमी फक्त थंय भोंवपाक वचनाका, फोटो ऑप करपाक वचनाका. आयज तेका धरपाक जाय आनी तेका उबारून हांगा हाडपाक जाय. अती जाल्लें आसा. आमच्या प्रेजिडेंटार अटॅक करप म्हणल्यार हो गोंयकारांचेर अटॅक. कित्याक ही एकूच पार्टी आसा जी आयज गोंयकारांक रिप्रेझेंट करता. आयचे बरें जी ही एकूच पार्टी आसा. बाकीच्यांचे पंच सरपंच जावन गेले, तेंचे सरपंच ZP जाले, तेंचे हे घाटी जाले, पूण आमची पार्टी आयज पर्यंत तेंचे बतांचेरूय ना आनी तेंचे MP तेंचे ZP आनी तेंचे पंच मेंबर आमचे कडेन ना. हे गोंयकारांक लागून एक थ्रेट आसा आनी हो आमकां लागून एक हें म्हणटा आमच्या काळजाक लागलेलो आसा. आनी हें अती जातलें कित्याक आमी एवरी टायम हांगा येवन कंप्लेन दिता, एवरी टायम फॉलो करता, बरे भशेन फॉलो करता, पूण तेजेर एक्शन जावना. फाटले फावटी एकट्यान हांगा बसून व्हिडिओ काडलेलो, ती कंप्लेन दिली, फॉलो अप केले, पणजे पोलीस स्टेशनान वचून हें केलें, पूण आजून पर्यंत तेजेर हें जावना. पूण हें आतां अती जाल्लें आसा आनी आमचो पेशन्स काबार जाल्लो आसा. हें आमी तांकां सांगता बरे भशेन तुमी तेजेर एक्शन घेवची आनी आयच्याच ताका हांगा हाडून बसोवपा जाय. कित्याक तो आयज गोंयकारांक रिप्रेझेंट करता, तो गोंयकार रिप्रेझेंट जाता, तितून तो नायक म्हणून लायता. पूण नायक म्हणून हांवूय नायक. आमी हें फाल्यां सगळें कोणी मारता बडयता नायक म्हणून थंय आमचें नांव येता. तुमी हें म्हणून हें एक तुमकां एक शिटकावणी आसा. तशेंच आमचे जे समाज आसा ते समाजाच्यो मिटिंग्यो जाता तेंकांय सांगता आमी आसता तुमचे बरोबर मिटिंगेनी हेका तेका. कित्याक आमकांय जाय हे सगळे वाटेच्यान ग्रो जाल्ले आनी तेंकांय सांगता ह्यो सर्टिफिकेटी हे दिवपाची बंद करा. तुमकां खंय तरी हेजेर आवाज उठोवचो पडटलो. तुमी जे जर खंयच्या पार्टीक सपोर्ट करता त्या पार्टीक तुमी हें करचें पडटलें, प्रेशरायज करचें पडटलें, जेणे करून हे सरनेम यूज करपाची आयज बंद जातली. तुम्ही पळयतात GNH. Lectures, hangouts, late night reels, मस्ती वाले ये अपने wheels. पहले प्यार की पहली ride, slowly matching vibe. Activa, 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 first love बोले तो Activa. आओ करें try एक नया path, click your first, make your mark. New friendship का पुराना यार, let's go cruising in a new avatar. La 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 la, smart key and smart away. Go freewheeling and fly away. Activa, Activa, Activa. First fight बोले तो Activa. Life को दो new start. Make a move, hit the world, cool and smart. हर सफर का happy part. Activa, Activa, Activa. Activa. Scooter बोले तो Activa. Scooter मजे